सुरुवात गीत घेऊया 810 पेज नंबर 5 810. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी नवें मनयता बोब पाट सायबिणीचे आमचो निमणो दीस तयारेचो. करीत भाशेन सगळी आमची मागणी सायबीण मायचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. दुसरें तसो आमी भेटयता देवाक दिनवासून रॉयस नोनीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. ताचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया आयज आना वालीस आनी आविटो फेर्नांडीस आपणाचो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमचीं पयल्या कुमन्यावांचीं भुरगीं आपली तयारी करून आयज तांचोय निमाणो दीस फाल्यांच्या दिसाक पवित्र कुमन्याव तीं घेतलीं. ह्या भुरग्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमची तयारी 400 वर्सांची जावपाक जी आमी सुरू करपाची आसा ते तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयच्या दिसा किरीत भाशेन मागुया. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत जायते अशे प्रश्न आसात. जावं मायनिंगाचो प्रश्न परतून उठलेलो आसा, डबल ट्रॅकींग हाचे विशीं प्रश्न परतून उठलेले आसात. जायत्यो केसी कोर्टांत चालू आसात आमच्या पर्यावरणा विशीं. जाल्यार देवान आमच्या गोंयचे पासत आमचें दायज राखून दवरपाक सगल्यो वस्तू ज्यो चलतात भोव करून जे ते राखूंक वावुरतात तांचो वावर सुफोळ जावं करीत भाशेन देवा लागीं आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक जेजूची ओळख आसा. जेजू आमचो एकलोच सोमी, आमचो गवळी. आमच्या गवळ्या भाशेन जावंक जाय आमचो आवडो. आयज बोम पाट सायबिणीच्या नव्या नोवेनांत आमचे सोर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या सोम्या जेजू मुखार बसूंक ताचें उतर आनी शिकून वाचूंक आनी नियाळूंक संस्कारांनी वांटो घेवंक देवाच्या उतराच्या गोडसाणीन आमी जिवंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच आमच्या कोंफरार बाबा भयणींनी फिरगोजेचो वावर खालतीकायेन आनी जबाबदारेन करूंक जेजू आमचो सोमी आमचें मोदें आसा म्हूण ओळखून ओकोंड भावार्थाचीं जावंक ह्याच भावार्थान जिवितान सदांच खुशाल आनी दादोशी आसूंक तांचे आनी आमचे पासत ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमची पातकां वळखून घेवन देवान एकामेका लागीं काकलूत मागून म्हणुया. हांव पातकी सरपददा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्यां सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध
हो म्हजो बोड उपरात असोत बागून सदांच सांगून सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सोर पदवेदा देवा भोव भाग्यो तांकवार मारीची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोसतांव ही मोगाळ आवयचे विनोदीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गांत सासणाच्या सुखाक आमकां पावूय हे आमी मागता आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक मागीवन पावलून टिटाक बरयलोले चिटी वेलें वाचप पावलू देवाचो सेवक आनी जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत ही चीट बरयता देवान विचून काडलोल्यांचो भावार्थ आनी खरें भक्तीक पावयतल्या स्वताची ओळख वाडोवंक आनी तांकां सासणाच्या जिविताचो बरवंसो दिवंक म्हाका नेमला फोट मारिना त्या देवान सोबार शेंकड्यां आदीं हें जिवीत भासायलोलें पूण ताचो पुरतो वेळ पावतोच देवान आमच्या तारुकान घाल्ल्या कायद्या प्रमाणें म्हाका करूंक लायलोल्या परगोटणे उद्देशी ताणें आपली येवजण उक्ती केली आमच्या एकाच भावार्थांत म्हजो खरो पूत जाल्ल्या टिटाक देवा बापाची आनी आमच्या सोडूणारा क्रिस्ता जेजूची कृपा आनी शांती हांव मागतां तुका क्रेतांत पाटीन दवरून हांवें येवचें कारण हें थंय ओगडें उणें कितें आसा तें तुवें थाऱ्यार घालचें आनी हांवें तुका करूंक लायलां तें मनांत धरून दर एका शारांत तुवें वडील नेमचें देवाचें उतोरें आमचो जबाब सगळ्या पोरजांक कोडोयात देवाची कौतीक विजमितां परतून म्हणुया सगळ्या पोरजांक कोडोयात देवाची कौतीक विजमितां नवें गीत रचून गायात परमेश्वराक वाखाणात शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात जबाब सगळ्या पोरजांक कोडोयात देवाची कौतीक विजमितां परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना घोडात वयर काडात नांव देवाचें पुरगुटात तारोन ताचें जबाब सगळ्या पोरजांक कोडोयात ताची कौतीक विजमितां ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात सगळ्या पोरजांक कोडोयात ताची कौतीक विजमितां जबाब सगळ्या पोरजांक कोडोयात देवाची कौतीक विजमितां पोरजां पोरजांनो आयकात देवाक नमस्कार करात परमेश्वराची मोहिमा आनी बोड ओळखून घेयात जबाब सगळ्या पोरजांक कोडोयात देवाची कौतीक विजमितां परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात ताणें तीर केला संवसार नितीची ताची राजवट जबाब सगळ्या पोरजांक कोडोयात देवाची कौतीक विजमितां उडकार स्वता प्रमाणे आनी मोगान जिवन जो आमचें मस्तक त्या क्रिस्ताचे सारकें गे सोर सगळ्या वाटांनी आमी वाडत वेतले हांव
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्याच दिसा सांज जातूच जेजून शिसांक सांगलें, पोलतोडी या, आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्लो तसो ओड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय ओडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी ओडें उदकान बरोसोर ल्हारां ओड्याचेर फुट्टालीं आनी तो वाऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटांव, तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाड केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेसूड कित्याक? आजुनूय तुमकां बाबार्थना? तेन्ना ते जबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तो वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू आयच्या दिसाक आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमी इतले बेसूड कित्याक? वाय आर यू अफ्रेड? केन्ना आमकां भिरांत येता गाय? जेन्ना आमचो भावार्थ हालता, पातकांत आमी जियेता, जेन्ना अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान आमी आमचें जिवीत नॉर्कान वता, तेन्ना आमकां भिजूडाय अदीक दिसता. ह्या संवसारांत आमी भिजूड केन्ना जाता? जेन्ना अदीक जिवितान प्रश्न येतात तेन्ना देवाक ते समर्पण करचे बदलेक आमी आमचेरूच पातयेता. मनीस आपल्या वाद्याचो जाता, सेल्फीश मायंड, तेन्ना मनीस अदीक भियेता. आयच्या दिसाक जेजू आपूण व्हड्यार शिसां बरोबर आसलो. वादळ मोड आयलें आनी थंयसर शीस भियेलें. कित्याक भियेलें जायत? कित्याक आपलो दोनी आपले बरोबर आसा म्हूण हे ते विसरले, आपणाचेर पातयले, आपल्या बोडाचेर ते पातयले. मनीस जेन्ना आपल्या बोडाचेर पातयेता तेन्ना अदीक आनी अदीक प्रश्नांक सांपडटा. पूण जेन्ना प्रश्न येतात आनी आपल्या जिवितान तो जाणा दर एक वस्त देवान मानून हाडल्या, ही मांडून हाडलेली वस्त बरे तरेन देव आपुणूच म्हज्या जिवितांनी सहकार करतलो म्हूण ताका विस्वास आसा. भावार्थ दवरता, देवाचेर पातयेता, सगल्या आडकुड्यांक, सगल्या वायटांक, सगल्या प्रश्नांक बाबा भयणीनो तो फुडो करूंक पावता. आयच्या दिसाक शिसांची देख घेवन आमकांय ही देख घेवया. कित्याक आमच्या जिवितान जायते फावटी प्रश्न येतात तेन्ना, आडकुडी येतात तेन्ना, अडचणी येतात तेन्ना, पातकान पडटा तेन्ना कुडीक देवाक आमी विसरता. कुडीक गाडयांगेर आमी वेता, दुसऱ्या तांत्रीक मनशांक आमी सोदता, दोतोराशी वचून प्रश्न आमी विचार करून जायते फावटी कुडीक अदीक पातयेता. पूण देवासोशी आमी निमाणे येता तेन्ना उशीर जायना. देव आमकां सगल्या आमच्या वायटांतली, सगल्या आमच्या पातकांतली निवारूंक सोदता, आमकां वेगयता. कित्याक देव आमचो मोग करता. हाच्या दिसाक शीस जेन्ना घाबरले, जेजू तांच्या सांगाताक आसलो आनी जेजून सगलें वादळ मोड तोंडायलें. इतलेंच न्हय, जेजून ह्या शिसां वरवीं आपल्या जिवितान कितें येवचें आसा तेंवूय तांकां कोडीत केलें आनी ताका फुडो करूंक तांकां तयार आसूंक ताणें बाबा भयणीनो तांकां अदीक आनी अदीक ताणें तांच्या जिवितान ह्यो घडयो आनी हे जिवितान घडटात ती घडितां तांचें मन, तांचे दोळे उगडले. जिवितान आमकांय अशेंच देव करता. जेन्ना प्रश्न येतात आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक देव आसा म्हूण आमी जाणो जावन देवाच्या आसऱ्या खाला आमी रावूं आनी देव सांगता ते भाशेन आमचें जिवीत जिवंक आमकां सगल्यांक गरज. तरीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. भेटून एक गीत घेऊया. C33 पेज नंबर 42. C33.
म्हज्या भावा भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घ्या. कोनवड्या बापा भाग्योन तांकवार मारये देवा मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दया दिसता आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानव शिकोर हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापूत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन तांकवार मायेचो बुक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वासणेचें गीत गावन तुजी कोनवाळाय आमी वाकाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली मोडती तुजी विस्मिता. सर काडी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवेक चाकोरणीचेर काकुलतीन तुवें नदर घाली. असो सुरवंडार मनशाकुळाचो चपूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणीक आमचे ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभव उंच सर्गीं तुका आसूय सूय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका आसूय उंच सर्गीं. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया तुज्या कुसानी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संवसाराच्या सर्वोंगारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सुतरे आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गवंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची विवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन झुजे भाग्योन धरून तांणी सर काडी मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगात तुजे भंय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोद आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या
शे नांव पवित्र जावं शे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो विराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां अंधारनी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकृतें सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दम तांबले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जी येता राजूच चलयताय सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्योन तांकवार मारी देवा मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाची घोटायेन आमचे मायेवरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गात तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तोय आसाव. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आज सांजे किरीत भाशेन 6 वरांचेर आमची PPC फॉर्मेशन ही आमची भाग घेतात तांकां पयलें बलिदान मिसाचें आनी उपरांत टॉक आसतलें. फाल्यां कोबयांचें मीस 8:30 वरांचेर. फिरगोजीची गवणीक सभा नव्यान स्थापचे खातीर मागणें. सगलीं बरोबर. सर्गीच्या बापा तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वाव चालू दवरूंक ह्या गवणीक वर्सान आमी आमच्या 2 प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवणीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तूं सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी बाबार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपणें वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवणीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवणीक सभा पुनस्थापनेन तयारेन उमेदीन आनी व्हडा मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूचे मिसांव आयते मनान खान मारूंक पवित्र रित्वेचो आदार ओगेपणान आमी मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनाक. आमेन. थोडो वेळ उगी रावन आमच्या पयल्या कुमन्यांव घेतात त्या भुरग्यां खातीर मागुया. तशेंच 400 वर्सां आमची फिरगोजेक भरतली हे तयारेक आमी समोर उमणेक उदीक आमच्या जिवितांत वसून हाडूंक मागुया. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुत्रायदूची फाल्यां 8:30 वरांचेर मीस आसा. ह्या मिसांत पयलो कुम्यांव भुरगीं घेतलीं तशेंच आमचे फिरगोजेन भोंवपाट सायबिणीची परब. परबेचें मीस तेच वेळार जातलें 8:30 वरांचेर. शेवटाक गीत गावया T48 पेज नंबर 224. T48.